पुराय उत्तर गोंयांत शुक्रारा सकाळी 3 वरां लायट गेली। सकाळी 6 ते सुमार 9 मेरेन लायट नाशिल्ली। हाका लागून दिवचले, सत्तरी, पेडण्यां आनी बार्देस शेनवारा उदक आसचें ना। उत्तर गोंयांतल्या 5 उदका पुरवण प्रकल्पाक लायट नाशिल्ल्यान शेनवारा थंयच्यान उदका पुरवण जावची ना। सकाळी 6 वरांचेर निमंत्रणां सारकी वचची म्हणून बसलेलो येवन 6:30 वेस्टर्न ग्रीड फेल जालो। आमच्या अनेक जाणांक खबरूच नाशिल्लें। म्हाका लोकां कडच्यान कळ्ळें तो वेस्टर्न ग्रीड फेल जाला म्हणून काळोख गुप्पाला म्हणून। पण 9 पर्यंत आमी परतो ग्रीड चालू केलो। तुमकां कोणाक लक्षांत सुद्दां येवं ना आसतलें। भौशीक बांदकाम खात्यान सकाळी फुडें प्रसिद्धी पत्रक काढलें। शुक्रारा सकाळी लायट गेल्ल्यान बार्देस, दिवचल, सत्तरी आनी पेडण्यां शेनवारा उदका पुरवण जावची ना अशें खात्यान म्हणलां। उदका पुरवण प्रकल्पांत लायट नाशिल्ली। osnoड्या, पाडोशें, दाबोस, चांदेल, सांखळी हाका लागून बार्देस, दिवचल, सत्तरी, पेडण्यां ह्या 4 तालुक्यांनी शेनवारा उदक आसचें ना। शुक्रारा सकाळी 3 वरां लायट गेली। सकाळी 6 वरांचेर गेल्ली लायट सुमार 9 आयली। पुराय उत्तर गोंयांत लायट गेल्ली म्हणपाचें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें। गोंयांत जवळ जवळ सगळीच लायट सेंट्रल ग्रिडांतल्यान आनी महाराष्ट्रांतल्यान येता। कराड आनी कोल्हापूर वाठारांत दाट धुक्याक लागून वीज पुरवणेचेर परिणाम जालो आनी गोंयची वीज पुरवण बंद पडली अशें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। हाका लागून शेनवारा उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो। उदका पुरवण प्रकल्प सोडल्यार उद्देगीक वसणुकेनूय 3 वरां लायट गेली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। म्हापशेचो नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकर आड म्हापशें नगरपालिकेच्या 15तल्या 8 नगरसेवकांनी शुक्रारा अविश्वास थाराव हाडलो। रुपा भक्तान हो अविश्वास थाराव हाडला। म्हापशेच्या उदरगती खातीर थाराव हाडला आसत जाल्यार ती बरी गजाल अशें आशिष उलोवन दाखयता। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सुधीर कानोळकार वा रुपा भक्ता फुडली नगराध्यक्ष जावपाच्या रेसीत आसात। नगरसेवक विजेता नायकान परत एक फावट सत्ताधारी गटाचो तेंको काडून विरोधकांक तेंको दिला। जर सरकार जर म्हाज्यामुळे जर म्हापशाक डेव्हलपमेंट करपाक जर दिवचें ना अशें जर कयास आसा आनी त्यामुळे एखाद्या वेळी म्युनिसिपॅलिटी चेंज जावपाक जाय अशें जर कोणाचें म्हणणें आसा आनी त्या बेजीसचेर जर म्युनिसिपॅलिटीचे नो कॉन्फिडन्स कोणें मूव केला जाल्यार म्हाका तेजेर ऑब्जेक्शन करपाची कांय गरज ना। हांव लोकां बरोबर आसा। म्हापशेचें डेव्हलपमेंट जावपाचें हेजेर म्हजें प्राधान्य आनी म्हाजो इंट्रस्ट आसा। त्यामुळे म्हाका खुर्ची सांबाळून म्हापशेचें डेव्हलपमेंट ब्लॉक करप हो म्हाजो मुळीच अर्थ ना। आनी त्यामुळे जर नो कॉन्फिडन्स म्हाजे जर मूव केलें जाल्यार हांव पर्सनली ते अपोज करतो। जेन्ना आर्टिस्ट जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसतालें म्हापशेचें बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून तेन्ना आमी ताका सपोर्ट केल्लो। पूण ते पयलो आयज वोट घातले। 8 councillors of the Mapusa Municipal Council have got together to file a motion for removal of chairperson, Mr. Ashish Shirodkar, from the post of chairperson of the Mapusa Municipal Council. This resolution for removal has been proposed by the Vice Chairperson, Srimati Vijeta Naik, and seconded by Srimati Renuka Bhakta, who is the Councillor of Ward number 6. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव।